people आज birth anniversary celebrate केले. Today is day of remembrance and reflecting on his life. तांचे कडल्यान हांव कितें ल्हानपणांतल्यान कितें शिकला, तांचे विचार हे सगळे ताचेर विचार करपाचो दीस. प्रत्येक दिसा तांची याद येताच, पण आज एक स्पेशल डे आसा. सो म्हणून इट्स कायंड ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आनी फुडें कशें वचप हाचेर ते कितें करतले हे सदांच मनान आसता. 17 म्हणून स्पेशल आहे. याद तर सदांच येता, म्हणजे इट्स बर्थडे म्हणून न्हय, पण आज स्पेशल आहे ओकेजन म्हाका. त्यांनी जो पक्ष घडवला होता तो पक्ष आणि आताचा पक्ष याच्यात काय फरक आहे? नाही मी आज काय राजकीय बोलायचं नाही असं ठरवलं आहे. सो आय डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स ऑर समथिंग विच इज लाईक आय मेड थिंग्स व्हेरी क्लियर मेनी टायम्स. सो आय वूड लाईक थिंग्स टू इम्प्रूव इन गोवा. पण तुमकां एकूच विचारता की पॉलिटिकलूच आसा की मनोहर पर्रीकराच्या कॅबिनेटान आशिल्लो दिलीप परोळेकर, सो आयज तो एक चार्ज करता आतांच्या सरकारान. ना ते तांणी तुमी तांकां विचारतले. हांवें सुद्दां जो घटना जाल्या दुखद घटना ताचेर हांवें क्लियरली मिडियाच्या माध्यमांतल्यान लोकां फुडें म्हजे विचार दवरल्या. गूड गव्हर्नन्स आनी हाचेर गव्हर्नन्सान कॉन्फिडन्स हाडपाची गरज आसा. सो म्हजे कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन तीच रिक्वेस्ट आसा की तांणी फुडें स्टेप्स अशे घेवचे तातूंत लोकांचे कॉन्फिडन्स इन गव्हर्नन्स इन लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन वाडटलो. रिक्वायर्ड एस्पेशली गोवा ट्युरिस्ट स्टे जे लोक हे जाले ते आमचे गेस्ट आशिल्ले आनी ते आतां फक्त गोंयच्यो बऱ्यो मेमरीज न घेता, दे हॅव गॉन बॅक वीथ देयर फॅमिली मेंबर्स मिसींग. जी भावना जोशी आशिल्ली पळय ताची कितल्यो 2 ते 3 भयणी हे जाल्या. घोव गेलो तिचो, ते भयणीक 2 भुरगीं आसा, तिका स्वता 2 भुरगीं आसा. अर्णबाच्या शोचेर हांव पळयता मागीर आंग शिरशिल्लें आयकून आनी ती फुडें कशी वतली. सो दीस इज व्हेरी सिरियस थिंग. सिंपथी कंडोलन्सीस सगळे दिता, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, बट तिका जस्टीस दिवप ही इज मच मोर इम्पॉर्टंट. आनी ताच्या खातीर फुडले जे एक्शन गव्हर्मेंट घेतले हेज टू इन्क्रीज द कॉन्फिडन्स ऑफ द गव्हर्नन्स आनी गव्हर्नन्स लोकांचो. तो खंय तरी म्हाका लॅकींग दिसता. मनोहर भाईची लेगसी फुडें वचना कशी दिसता तुका? ना हांव तें अशें कॉन्ट्रोवर्शियल करूंक जाय म्हणून आज तरी उलयना, पण हांव सांगता की लोकांनी कॉन्फिडन्स गव्हर्मेंटाचेर आनी गव्हर्नन्सान हाडपा खातीर स्टेप्स घेवंक जाय. म्हजे कडेन चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा. हांवें एक काल सजेशन दिलां की जे लुथरा ब्रदर्साचेर चार्जीस लागतले पळय तितलेच किंवा ताच्याहून कडक चार्जीस ते गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स कोण इनवॉल्ड आसा पळय तांचेर लावचे. बिकॉज दे आर मोर कल्पेबल. तो तरी बिझनेसमॅन, ग्रेडी बिझनेसमॅन, तांकां पनिशमेंट जावपूच जाय. पण जे पॉवर पोजिशनाचेर आसा, पोजिशन ऑफ पॉवराचेर, तांचेर आनी कडक चार्जीस लावपाक जाय. अशे जर स्टेप्स घेतले जाल्यार आपोआप लोकांचो विश्वास येवपाक जातो. थँक्यू सो मच. म्हणजे ऑफिसर लायतो शेड्युलान कितें आनी प्रोग्राम आहा तुमच्या हितून? ना म्हजे खूब कडेन आसा. हांव परत 11 हांगा कोणाक रिसीव करपाक येवपाचो आसा. प्लस सांजचो म्हापशा एक कार्यक्रम आसा, तांणी ऑर्गनायझींग कमिटी आसा तांणी आपयला. सांखळे म्हाका एक कार्यक्रम आसा अशेंच भुरग्यांक हे दिवपाचें आनी 2 मदीं आनी प्रायवेट खंयचे. सो आज फूल दीस होच आसतलो, पण म्हज्या खातीर हो दीस तांच्यो यादी सदांच येता, पण एक स्पेशल दीस. Utpal, you just think only officers are involved in this? Politicians are not. Politicians दिसना तुमकां? ना सगळें आसा न्ही रे. ते थंयच्यानूच आहे मेळटा न्ही. पण लिगली कितें प्रूव करतलो जाय त्या ऑफिसरान जाणें सायन मारल्या कळ्ळें न्ही, ताचेर ते चार्जीस लागूच जाय. बाकीचे प्रूव करपाक शेवटी क्रिमिनल चार्जीस आसले ते प्रूव करपाक येवंक जाय न्ही. ते कितले जातले, पण कॉन्फिडन्स एक हाडपाक आनी फुडले ते ऑफिसर्स नेक्स्ट टायम पॉलिटिशियन्साक ना म्हणपाक शकूंक जाय. इतलो भंय आसूंक जाय की तांणी म्हणूंक जाय ना दीस इज इलिगल, वी आर नॉट डुईंग दीस. कळ्ळें, आमी फाल्यां फोंडान पडटले. तो भंयूच उरूंक ना. ते वेन माय फादर वॉज देर दॅट फियर वॉज देर. कळ्ळें न्ही. अशें न्हय की तेन्ना ऑफिसर कितें करप नाशिल्लें अशें ना. खूब जाण करप्शनाकूच गव्हर्मेंटान येयल्ले आसता, पण तांकां एक भंय आसतालो. सो सायन मारतना 10 वेळा विचार करताले. तो विचार हाडपाक तांकां जाणी सायन मारल्या पळय ह्या सगळे विदावट हे NOC दिल्या, फायर NOC आनी कितें एक्सायज लायसन्स दिला, तांकां यू कॅन टेक देम टू द हे न्ही विथ द सेम चार्जीस. तांची सायन आसा न्ही थंय. बाकीच्यांचे ते आसा पळय नेक्सस, हे व्हडले सगळे पॉलिटिशियन आसा म्हणूनच जालो न्ही. पण लिगली स्पिकींग जाणी सायन मारल्या पळय तांकां तरी सारके चार्जीस लाया स्ट्रिक्टेस्ट. म्हणजे फुडें जो ऑफिसर आसा पळय तो नेक्स्ट टायम पॉलिटिशियनाक सांगलो ना दीस इज इलिगल, वी आर नॉट गोइंग टू क्रॉस द लायन. सो दॅट तो भंय हाडपाचो हे जाय आनी तातूंत लोकांचो कॉन्फिडन्स येता.
थँक्यू Utpal, few days back, one political party had done allegation that top leaders of BJP are involved in taking haftas from the. ना ना ते तांचे कडल्यान हांव कितें उलयलां म्हणटा म्हाका प्रुफा शिवाय कित्याक उलयता सो हांव ते दॅट गव्हर्मेंटान कॉन्फिडन्स आसपाक एक्चुअल ते सगळे भायर येवंक जाय पण हांव म्हणटा जाणी सायन मारल्या पळय ऑफिसर तांकां पयलीं अशें पनीश करा की फुडल्या खेपे पॉलिटिशियनाक गव्हर्मेंट ऑफिसर इल्लिगल करपाक लायल्यार ना हें शक्य ना अशें सांगपाचें ताका करेज आसतलें ऑर ताका भंयान तरी तो सांगतलो ना ना सर आपूण हें करूं शकना तूं सांगता तें इज इल्लिगल इतले तरी डेटरन्स हाडलें लोकांचो कॉन्फिडन्स वाडटलो थँक्यू आज मुद्दाम हांव चड पॉलिटिक्स उलयना पण हो विशय सारको हे आसा गंभीर म्हणून उलयता थँक्यू सो मच तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.